देवाची विधी सुरी हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. कुशलकाय सोतोस म्हाका दितोल्या. हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. देवाची विश्वास दवरून हांव वेता, हांव वेता. Tu visvashi morgoloi, tuja ochi dograchi, doyin maka vardakoi. Devachi vidi suri haveta, haveta. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या बागेवन तांतोनीच्या त्रेजनांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयचे मिसाचे इंतेसांव देवाक आर्गां दिवन भेटयता कायतानो फेर्नांडीस. हे आमच्या भावाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी मागुया. त्याच बरोबर दुसरी आमची मागणी आसात. आयच्या दिसा काजाराचें वरोस समोरुमता इग्नेशियस आनी जेनेट ह्या कुटुंबाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागतना आयच्या दिसा वाडदीस समोरुमता रोनिशा वाज, त्याच बरोबर किम फेर्नांडीस. तशेंच मागूंक लायला एक आमची भयण कॅन्सराचे पिडेक सांपडलेली आसा, तिका पेकोवणी फावो कोर म्हूण मागुया. त्याच बरोबर एक बापूय आपल्या पुता पासत मागूंक लायता. पूत जायते स्ट्रेस आपल्या जिवितान घेता, हातूंतलो तो पयस सरूंक खेरीत भाशेन ताचेय पासत मागुया आनी आपल्याक बरी भलायकी मागता मिनिनो पाचेको. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. प्रितीच्यानो, आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची दोबाजीक परब समोरता. पवित्र मिसाचे भेटेंत क्रिस्ताताय आनी एकामेका सोवे आमचो एकवट जाता. पवित्र वस्तीन आमी जेजूचें जिवें आसणें अनुभवता. In the Eucharist, we experience the real presence of Jesus. ताची कूड, रोगोत, आत्मो आनी देवपण. दोर पावटी आमी हो जिवीत दितलो उंडो शेवतान तेन्ना आमी जेजू सोवे रिगून रावता आनी तो आमचो सोवे रिगून रावता. ह्या एकचारांचें फळ आमचें सोवे दिसूंक येवंक जाय. हें फळ म्हणल्यार आमच्या भावा भयणी सोवे आमचो संबंद मजबूत करूंक जाय. तर आयच्या त्रेजनाचो विशय जिविताच्या उंड्यांत रिगून रावून एकवटांत जिवुया. हें करूंक बरी तयारी करूंक नितोल काळजांत जेजू सोवें आमकां किरीत करपा हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणो, आज पवित्र सभा जेजू क्रिस्ताची भोव पवित्र कूड आनी रोगोत ही दोबाजीक परब समोरमता आनी कांयचो ह्या सेवा धर्माचो विशय जिविताच्या उंड्यांत रिकून रावून एकवटान जिवया.
जेजूचो एकूच हावेस जालो तो म्हणल्यार जेजून बापाक मागणें केलें, बापा ती एक जावं. आमी सगळीं एक जावन जेजून आपली कूड आनी रोगोत आमकां फावो केल्या. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान जितले पावटी आमी वांटो घेता तातूंतल्यान आमी जेजूची कूड बांदून हाडूं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां जण एकल्याक देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागून घेवया. आनी सोबार पावटी घडयेक आमच्या जिवितांत मिसाच्या बलिदानाक फावो तो मान घडयेक आमी दिवंक ना. जायते पावटी घडयेक मिसांत वांटो घेवंक जातले आसतनाय घडयेक आळसाय जिवितान केल्या. वांटो घेतले आसतना घडयेक मोन एके कडेन आनी कूड घडयेक दुसरे कडेन जाल्या. ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांचो आमच्या चुकीचो खालतिकायेन आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसोडे मागून म्हणुया. सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मरये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kaklut kur, somia kaklut kur, Krista kaklut kur, Krista kaklut kur, somia kaklut kur, somia kaklut kur. मोहिमा देवाक उत्सुर्गी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका वाकणटाव, आमी तुजी स्तुती करताव, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका मोहिमा दिताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासताव. सोम्या एकल्या जोडीत पुता जेजू क्रिस्ता, सोम्या देवा देवाचे शेले बापाच्या पुता, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमची काकलूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच एकलोच बोवाडतो. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमचे चोण एकल्याचे कासकीत आसा ह्या मिसांत देवाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा देवा, ह्या ओजापून संस्कारान तुज्या कोश्टा मोडणाचो उगडास तुवें आमकां घडोवन दवरलाय. तुज्या कुडी आनी रोगताच्या पवित्र गुटान भोगतीन मान दिवून आनी सोडवणेचो फळ भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जी येता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. दुसरे सुमोर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. पोरजे कडे उलोवन मोइजेसान म्हणलें, तुमी काल्तिकाय बोगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन
40 वर्सां तुमकां अरण्यांत राखल्यान ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां काल्तीं केलीं, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसलीं. हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नोको आसलेत. मनीस उंड्यानूच न्हय तर सोरेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या सोगटा वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडलीं त्या सोरेस्पराक तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विचवांनी भरलोल्या ह्या विस्तादीक आनी भिरांकूळ अरण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयलीं. उदका सोरांत तोल्या जाग्यार गोठ निबोर कडपांतल्यान ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या अरण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसलीं. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नोको आसले. सोरेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या सोरेस्पराचे उतरां आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पराची वाकानी कोर जेरुजाल्या. सगळीं म्हणुया, सोरेस्पराची वाकानी कोर जेरुजाल्या. सोरेस्पराची वाकानी कोर जेरुजाल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडगामे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदव केल्यात. आमचो जबाब, सोरेस्पराची तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ली सवस्काय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुटसुडीत ताचो सोब पोरगोट जाता. आमचो जबाब, सोरेस्पराची वाकानी कोर जेरुजाल्या. जाकोबा तो आपलें उतर कोलीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्या राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. आमचो जबाब, सोरेस्पराची वाकानी कोर जेरुजाल्या. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें पयली चिटीवेलें वाचप. बावा भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालता तें आशिर्वादाचें पिवण प्रात क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय. आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताची कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जोरूय जायतीं जाणां तोरूय एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उदकाराक उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. Ani तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. Złowa pormone shuvorto man. Mój matuka sumia.
जेजून उरपोचीक म्हळें हांव स्वर्गांत रावन देंवलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो मोचेंच मास. तेन्ना जुदेवा मोदे वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनीक आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सोवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सोवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनीक म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोवें रावता आनीक हांव ताचें सोवें रावता. जसो जीव ह्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांत रावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्ल्यांनी मान ना केलो आनी तरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. हें ताणें काफेर नांवांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. सुम्याचे शुभोर्तो मान Wakani tuka Krista. प्रितीच्या बाबा भयणो, आज ह्या आयताराक आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची दोबाचीक परब आमी समरमता. सगळे कडेन बाबा भयणो क्रिस्तांवपण जिवंक तितलें सोंपें न्हय आनी हातूंतलो एक देश म्हणल्यार चायना. हांगासर उक्तेपणी क्रिस्तांव जावंक जायना. जरी थंय कोणूय क्रिस्तांव म्हूण सांपडलो ताका बंदखणींत घालतात, ताका खास्त फावो जाता. आनी कसोच चायना हांगासर एक बीस पाल्लो, ताचें नांव डॉमनीक टेंग. जेजू क्रिस्ताक परगोडटा देखून क्रिस्तांवपण जियेता देखून ताका 21 वर्सां बंदखण फावो जाली. आनी ह्या बंदखणी फावो जाली ती तातूंतली 5 वर्सां सॉलिटरी कन्फायनमेंट म्हणल्यार एक जेलीन ताका दवरलो. त्या जेलीक बाबा भयणो जोनेल ना, कांयच ना. मेळ्ळी ती जेल आहली आनीक हांगासर ताणें आपल्या जिविताची 5 वर्सां जाल्ली. आनी ही 5 वर्सां सोंपल्या उपरांत ताका जेलरान म्हणलें, आतां थोडोच वेळ तुका आमी भायर काडटले, तुका कितें जाय तें तूं कर, तूं कितें करूंक सोदताय. आनी बाबूनो, ज्या मनशान घोडेक भायर 5 वर्सां पळोवंक ना, मळब पळोवंक ना, दुसऱ्या मनशाचें तोंड पळोवंक ना, कितें करतलो काय. ह्या बिस्पान म्हणलें, म्हाका मिसाचें बलिदान भेटोवंक जाय. कांय वर्सां फाटीं बाबूनो हांव एक फिरगोशेन आसलो तेन्ना 16 मीस जाल्ले. आनी एक जेन्ना हांव आल्तारार चडून आयलो हांवें पळयलें मीस सुरू जाताच एक तरणाटो भुरगो आपल्या दोनूय हातांनी सुटकेस घेवन फाटीर बॅग लावन आनी एक स्लिंग बॅग आपल्या गळ्याक लावन बाबूनो इगोर्जेक येता तो हांवें पळयलो. आनीक मीस सुरू जालें हांवें पळयलो हो भुरगो आपले वस्तू घेवन फिरगोशेच्या भायल्यानूच थंयसर शेड आहा थंयसर रावलो. आनी मीस सोंपल्या उपरांत जेन्ना हांव भायर पावलो तेन्ना हांवें ह्या भुरग्याक वळखिलो. आतां म्हणूंक लागलो, फादर आयजूच हांव बोटीर जावन घरा पावला. आनीक जेन्ना हांव ही भाड्याची गाडी घेवन येतालो हांवें फिरगोशेची गांठ हांवें आयकली. म्हाका म्हज्या काळजान कितेंशें जालें. इतले म्हयने बोटीर हांव मिसाक वचूंक ना आनी म्हाका दिसलें हांवें मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवं. आनी बाबून आपल्यो वस्तू घरा वचून आसतना मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या उपरांत आपल्या इश्टाक आपोवन आपल्या घरा तो पावलो. 2 घोडणी बाबा भयणो तुमचे मुखार हांवें दवरल्यात. आनी ह्या दोनूय घोडण्याचें मोल ह्या मनशाक कळटलें ज्या मनशाक खऱ्यांनीच मिसाच्या बलिदानाचो मोग आसा. दुसऱ्याक बाबूनो ह्यो वस्तू ह्यो घोडण्यो वयल्या वयर घोडेक सदांची चाल कशी जातली. हाचे पयलें वाचप दुसरे सुमृतीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी ह्या वाचपांत मोइसेस आपले परचेक उगडास करता. तो म्हणटा, उगडास करात
त्या दिसाचो जेन्ना तुमी ओरोण्यात आहल्यात देवान तुमची काकलूत करून तुमकां स्वर्गांतावन जिवो उंडो तुमकां धाडलो. स्वर्गांतावन तुमची भूक मारूंक तुमकां ताणें मान फावो केलो. बाबूनो, आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना ओरोण्यांत आसलेल्या भाशेन जेन्ना हो लोक इजिप्तांतावन भासायलेल्या देसान वेतालो ओरोण्यांत पावलो, हो लोक भुकेलो आनी देवान तांकां जेवण फावो केलें. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमचें ठिकाण म्हणल्यार सुर्गीचें राज. आनी हे वाटेन आमी चलूत वेता. ह्या संवसारांत एका ओरोण्यांत आसलेल्या भाशेन आमी जियेता. आनी ह्याच खातीर बाबूनो, जेजून आमकां हे मिसाचें बलिदान स्थापून आमकां दिलें. बाबा भयणो, आयच्या दिसाक ही परब आमी समरमता आसतना ही एक परब न्हय, हे परबेंत 3 परबो लिपलेल्यो आसात. पयले सुवातेर हे परबेन आमी कितें समरमता? हे परबेन आमी समरमता जेजू क्रिस्ताचो सॅक्रिफायस, द युकरिस्टीक सॅक्रिफायस, जो जेजून काल्वार दोंगरार हे सुवातेर जेजून केलो तेंच बलिदान, तोच सॅक्रिफायस जेजू दर एका मिसाच्या बलिदानांत आमचे खातीर करून दवरता. दुसरे सुवातेर बाबूनो, आयच्या दिसाक आमी समरमता ते म्हणल्यार मिसाच्या बलिदानाचो संस्कार, द सॅक्रमेंट ऑफ द युकरिस्ट. आनी तिसरे सुवातेर आयच्या दिसाक आमी समरमता ते म्हणल्यार द रियल प्रेजन्स ऑफ जिजस क्रायस्ट. आमी जायते फावटी आमी गायन गाता, दिसता धवो उंडो, दिसता तांबडो सोरो, शेवताव जेजूची कूड ताचे जिवे रोगत. हो बाबूनो, उंडो संस्कारणे उपरांत उंडो उरना, तो जेजूच्या कुडी रोगतांत बदलता. आयचे दुसरे वाचप भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. आनी ह्या वाचपान भाग्योन पावलो आमकां म्हणटा, जरी तर एक उंडो तातूंतल्यान जेजूची एक कूड बांदून येता. जेजू जावन आसा हो जिवो उंडो, जातूंतल्यान आमी सगलीं क्रिस्तांवां एक जाता. आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी घोडेक वेगवेगळ्या गांवचे घोडेक आमी आयल्या. वेगवेगळी घोडेक आमच्या जिविताची चाल, वेगवेगळी घोडेक आमची चिंतना, वेगवेगळे आमचे आवडे. पूण जेन्ना एके फिरकोशेंत एका कोपेलांत आमी मिसाच्या बलिदानांत एक जाता, बाबूनो, हांव वेगळो न्हय, हांव जेजूचे कुडींत मिसोड जाल्लो जेजूचो भाव, जेजूची भयण. आनी ह्याच खातीर दर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी घोडेक सगलीं एका वेळार उठ्ठा, एका वेळार बसता, एके भाशेन आमचे मागणे करता. एकलो मनीस येवन आपणाक जाय तें करिना, एकलो मनीस येवन आपणाक जाय तें मागणें करिना. कित्याक आमी सगलीं जेजूचे एकूच कुडींत आमी वांटो घेता. आनी बाबून, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां कांय बऱ्यो वस्तू आमकां उगडास करून दवरता. पयले सुवातेर जेजू आमकां म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. जेजू आमकां जिविताचो उंडो कसो उंडोच आमकां दिना, पूण आपल्याकूच मोडून तो आमकां दिता. दुसरे सुवातेर जेजू आमकां उगडास करता, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. आनी ह्याच वाचपान बाबूनो 2-3 फावटी परतून परतून जेजू आमकां उगडास करता, जो कोण स्वर्गार वचूंक सोदता, जाका सासणाचें जिवीत जाय, त्या मनशाक जेजूची कूड, जेजूची रगत शेवूंक निबेल गरजेचें. तिसरे सुवातेर बाबूनो, जेजू आमकां म्हणटा, जो कोण म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता, ताचे सवें मोगाच्यो करण्यो दिसून येवंक गरजेचें. आनी ह्याच खातीर बाबूनो, जेजून मिसाचें बलिदान समोरमलें त्या निमाण्या जेवणार जेन्ना जेजून आपल्या शिसाचे पांये धुले, रोखडोच तांकां आपल्या जेवणा वेलो उठून जेजून तांकां प्रिती मोगाची आज्ञा दिली. दर एक मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता तेन्ना आमचे जोडलेले हात बाबा भयणो ते उक्ते जावन दुसऱ्याचे सेवेक आमी वापरूंक जाय. जरी तर मिसाच्या बलिदानांतल्यान हांव जेजूची मोगाची आज्ञा जियेना, त्या मिसाचो फळ हांव म्हज्या जिवितांत अणभवूंक पावना. तर बाबून, आयच्या दिसाक ही दोबाशीक परब आमी समरमता आसतना ही परब आमच्या जिविताक कितें संदेश आमकां दिवंक सोदता काय? बाबून, आज आमी सगलीं हांगासर ह्या कोपेलांत
बागेंत आंतोनीक मान दिवंक हांगासर आयला. बागेंत आंतोनीच्या जिवितांत घडलेली घडणी घडीक जायत्या जाणांक आमकां खबर आसा. एक मनीस जो जेजूचें जिवी आसणें एका उंड्यांत आनी सोऱ्यांत तो मानून घेनाल्लो एका दिसा बागेंत आंतोनीक येता आनी तो म्हणटा, जरी तर एक मोनजात जी जायते दीस उपाशी आहा आनी जरी तर हांव एके सुवातेर ताका जेवण दवरीत आनी दुसरे सुवातेर संस्कार लोंडो दीत, जरी तर ही मोनजात येवन ह्या जेजू क्रिस्ताक सोरपटून नमस्कार करता, हांव मानून घेतलो की ह्या उंड्यांत खरेपणी जेजू आसा. आनी बाबून अशेंच घडटा. 3 दीस ह्या गाडवाक तशेंच जेवण दिनासतना दवरतात. आनी 3 दिसा उपरांत जेन्ना हो मनीस ह्या गाडवाक घेवन येता, थंयसर तोंड दवरता आनी बागेंत तातूंत संस्कारलो लोंडो घेवन येता. आनी जेजूक व्हडल्या तळ्या मागणें करून तो म्हणटा, ये आनी तुज्या सोम्याक तुज्या दोनयाक सोरपटून नमस्कार कर. 3 दीस उपाशी आसलेले गाडू जेवण सोडटा, संस्कारलेल्या उंड्याक नमस्कार करता. बाबा भयणो, जरी तर एक भुकेल्ली मोनजात लेगून जेजूचें आसणें एका उंड्यांत एका संस्कारलेल्या उंड्यांत मानून घेता जाल्यार हांव आनीक तूं बाबा भयणो कित्याक मानून घेना काय? आज बाबा भयणो आमी सगळीं हांगासर ह्या कपेलांत आयला, पयस पयस जावन घडीक आमी आयला. हांव नुवेतावन येतालो पळयतालो कितलो लोक बाबा भयणो गाडी घेवन मोटरां घेवन हांगासर आयला. जरी तर म्हज्या घरांत रावन हांगा ह्या कपेलांत येवंक जाता जाल्यार बाबा भयणो तीच गाडी घेवन तेंच मोटर घेवन म्हज्या घरांत रावन फिरगोचें दिसपट्टी मिसा कित्याक वचूंक जायना काय? बागेंत तातून आमकां जेजूशी पावयता. घडीक बाबून आमकां बागेंत तातून एके मिलाग्रीशी पावयता. आमकां घडीक काम जाय तें कामाशी पावयता. आमकां घडीक भुरग्याचें देणें ना थंयसर आमकां पावयता. पूण बाबूनो बागेंत तातूनीचें व्हडतेपण हातून न्हय. बागेंत तातूनीक जाय आमी सगल्यांनी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी म्हूण मानलेलो. बागेंत तातूनीक जाय आमी सगल्यांनी मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन मिसाच्या बलिदानाचो अर्थ आमच्या जिवितांत समोरंबलेलो. तर बाबूनो आयच्या दिसाक ही परब आमी समोरंबता आसतना धाकटुली एक निमणी घडणी आमी जाणाव. मादर तेरेसा तिचो जल्म आल्बानिया हांगासर ह्या देशांत जालो. आनी आल्बानिया ह्या देशांत बाबा भयणो क्रिस्तांवपण जिवंक दिन आसलें. म्हळ्यार जायतो ते कम्युनिस्ट सरकार थंयसर आसलो. आनीक तो कम्युनिस्ट सरकार चलयता त्या प्रेसिडेंटान ताणें एथेइझम म्हणल्यार धर्म नासतना जिवंक लोकांक सत्या फावो केल्ली. आनी जेन्ना जायत्या वर्सांनी मादर तेरेसा जेन्ना आपल्या गांवघरा वेता तेन्ना तिका सन्मान करून तिची तोखणाय करून हो प्रेसिडेंट म्हणटा, हांव तुजें काम वाखणटा, जो बरो वावर तूं करता हाचे खातीर हांव तुका दिनवासता. आज ह्या देशांत तुका हांव परतून येवकार दिता, पूण जेजू क्रिस्ताक ह्या म्हज्या देशांत हांव आसो पर्यान केन्नाच येवकार मेळचो ना. Jesus will never return to Albania. आनी बाबूनो मादर तेरेसा ताका म्हणटा, आज जरी तर हांव म्हज्या देशांत परतून आयल्या, न्हयच फकत म्हजो वावर घेवन हांव येवंक ना, पूण जेजू क्रिस्ताक हांव हांगासर घेवन आयल्या. रोखडोच जेजू क्रिस्त ह्या आल्बानिया देशांत परतून येतलो. आनी थोड्याच वर्सांनी बाबा भयणो आमी जाणा कम्युनिस्ट सरकार पडटा, क्रिस्तांवपण परतून ह्या देशांत फावो जाता. आज बाबूनो आमी हें मिसाचें बलिदान आमच्या घरांत आमी व्हरूंक जाय. आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत तें रिगोवंक जाय. बाबूनो आमकां ह्या दिसांनी हॉलिडे आसल्यो आनीक हांव पळयतालो कितलीं बाबूनो आमची जाणटीं बाबा भयणां घडीक चलूंक जायना, घडीक दुयेंस आहा तरी पूण मिसाक येतात. पूण आमची तरणाटीं आमची भुरगीं बाबा भयण खंय आसात काय? तुका मेजूंक मेळटलीं भुरगीं तरणाटीं वाडलेलीं मिसाच्या बलिदानान. आज बाबूनो ही दोबाची परब आमी समोरंबता आसतना ह्याच मिसाचे भेटेचो मोग आमच्या काळजांत रिकोवया. ह्याच मिसा भेटेचो मोग आमच्या भुरग्यांच्या तरणाट्याच्या काळजांनी घालुया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन जेजून शिकयल्ली मोगाची आज्ञा आमी जिवंक ताचीच एक कुडींत आमी वांटो घेवंक जेजू क्रिस्ता लागीं ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्या पावार्थाची उच्चारणी करून म्हणुया.
स्वत मानता देवाक सर्व पदवेदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडबी सांबाळलो आग्वार मारयेतान जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिल्लो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या ओसयाक बसला तुय ता जिव्या आनी मेल्याशी मुनसुबी करूंक येतलो स्वत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकाचें पुनर्चें पुनर्जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार काय आमच्यो गोरसो आमच्या सुर्गीच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूचे कुडी रोगताच्या बोलान आपल्या जिवितांत येतले आव्हानांक फुडो करूंक आनीच जाणवाय आपले पोरचेक दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करतां तुका. आख्या संवसारांत शांती बिगडत गेल्या जोगडी झुजां ओनीत आनीक दुसरे तरेचें वायट वाडत गेलां. सगळ्या देशांच्या फुडाऱ्यांनी शांती विस्तारूंक फावो ते उपाय घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करतां तुका. मिसाचे भेटेन वांटो घेवचे आदीं आमच्या अंतस्करणांची चवकशी करून गरज जाल्यार कुमसाराक वचूंक फावो ते भाशेन जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक आमकां देवाची जाणवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करतां तुका. जेजूचे जेवणांत वांटो घेवंक एकूच कूड आमी जाता तर मोगान आनी एकचारांत आमच्या कुटुंबांत आनी समुदायांत आमी वागून समजिकायेची आनी मोगाची हातयारां आमी जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करतां तुका. सुर्गीच्या बोध वेळार काकलुत्सार बापाक आमच्यो गोरसो आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात ताचेर तुजी दयाल दीस घाल म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बेटोनच्या वेळार गीत आमी गावया. C43 पेज नंबर 46. C43. वेदीचेर उडया सोफे आमची काळजां तूं फोरता. सुखांनी दूख सुरवान केले जेजू तुका भेटोयता. सुरवान केले जेजू तुका भेटोयता. मोच्या बाबा भयणे मोच्या तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता दुसरें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमी कोणे रुपान भेटयता त्या दाना वरवीं तुजे पवित्र सोबेक एकवट आनी शांती फावो कोर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं
आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू तुमची काळजा उबारा आम्ही ती सोर्वेस्पोराता उबारता सोर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया होयोशी आम्ही करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवीदारांनी सासनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळ्यां सोरते आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सासनाक तो आमचो खरो यादनीक सदांकाळ भेटोवचो हो योद्न नमुनो कसो ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करूंक ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोले तशें रगत पिवन आमी नितळ जाता देखून देवदूता आनी महादेवदूता शिवासना आनी पदव्यां बरोबर आनी सुर्गीच्या सर्व दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 dolparaco sorvispor Dev, sorgani संसार बोला तुझा वैभवान, होसाना उंचुर्गी, sorvisporaci navieta ती सुभागी, होसाना उंचुर्गी. सर्वेस्परा करोस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोड देखून दोवापुरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सुसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनीक खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी खातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco cur Somia, tuže morona mi somorom da, ani tu porod Jesu, tuže ponor živon bon purguta. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मोडण्याच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविता सोड आनी सोडवणीची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सोपून कर तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान तरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलोतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची काकलूट कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंतांक परमारी देवाची माई सांगाती भाग्यवन चुजिया तिचो पोती भाग्यवन धोरनुता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या सातां भोगतां बरोबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनीक ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्वमान आनीक मोहिमा तुका सासनाच्या सासना
आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना सांगातान ती घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ता शेण्याक बरवाशान उतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन आमकां सर्व वायटांतली आमकां वाटाय. कित्याक रासुटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता रासोड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोवे आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. शेळीच्या शोणाक आपयल्या ती सुपागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे अमूल्य कुडी आनी रोगताच्या जेवणान वांटो घेतले तुज्या देवीक जिविताचो अणभव आदी फुडें तूं आमकां दिताय. सासनाक ताचो सोपूण फळ बगूंक आमकां फावो करून मागता. तुजी येता रासोड चलयताय सासनाच्या सासनाक. बसूया. प्रितीच्या भावा भयणानो, आयची ही मिसाची भेट आमचे बसत समोर उमल्या, आमचे बसत मागला आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्या फादर जोफील नुवेंचे फिरगोजेंत पादकूर कसो तो वावुरता आनी जाय तो बरो वावर फिरगोजेंत करता. हेरीत भाशेन तो आपले उंचलें शिकोप करता. आमी ताचे बसत मागुया आनी भाग्योंत आंतोनीचो आशिर्वाद ताचेर, ताच्या शिकपाचेर आनी ताच्या मुण्यारपणाचेर पडूंक आमी मागुया. आनी फादर, सगल्यांच्या नांवान तुका हांव काळजांत तावन दिन वाचता. आयच्या ह्या त्रेजेनाची मांडावळ केल्या उंचलो वेलूर ह्या वाड्यांत रावतल्या सगल्या भावा भयणाक आमी काळजांत तावन दिन वाचता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. सोर पदवेदा दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. भोव फळादीक मागणे सांत आंतोनीक. हे भाग्यवंता सांत आंतोन, भोगता मोदे भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सावरो नासलेल्या मोगा पासत जोपेल्या सोवे तुवें दाखय
दाखयलोय तुवें दाखयलोय फावो जाले फावो जाले तुका तें देणे तुका ते देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचे मिलाग्री करचे ह्याच संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना ज्या परी ज्या परी आनी कोणाकूच आनी कोणाकूच भोगताक भोगताक दिले ना दिले ना तुज्या तुझ्या उतराकूच उतराकूच मिलाग्री मिलाग्री घडोत घडोत आनी तूं आनी तूं सदांच सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उच्चारूंक उच्चारूंक तें उतर ते उतर गरजेवंतांची गोडजेवताचे मागणी आयकूंक मागणी आयको उपोरद्यांक उपद्या सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासाची उल्हासाची मागणी मागणी तुजे सोवे तुझे सवे केदनाच निर्फोळ निर्फोळ जाली नात जाली नात पिडेवंतांक पिडेवतांक तूं भलायकी तूं भलायकी दितालोय दितालोय सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत दुकान दुकान चड फोडटेल्या चड फोडटेल्या सोवे सवे तुजे काळीज तुझे काळीज चुरचुरताले चुरचुरताले दुखवलेल्या दुखवलेल्या काळजांतली काळजांतली विलापाची मागणी विलापाची मागणी ऐकून ऐकून मेल्ल्यांक पुर्यान मेल्ल्यांक पर्यंत तुवें जिवे केले तुवें जिवे केले ह्या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुझ्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वस्त तसली वस्त नासली नासली भायर रावन भायर रावून पातोक पातोक पेल्याचें दूख पेलेचें दूख आनी कोर्निस्ताय आनी कोनिश्टाय पळेवून पळयोवन ताका आदार ताका आदार दिल्या बगोर दिल्या बगोर तुज्यान तुझ्यान रावोनेचो रावोनेचो आसलें आसले दिरावून दिरावून ह्या नियाळांनी ह्या नियाळ्यांनी आनी तुजे आनी तुझे मागणे मागणे देवाताय देवाताय भोवूच फळादीक बोच फळादे म्हूण जाणो जावन जाणो जावन हांव दिमेर पडला हांव मेर पडला तुजे तुझे इमाजी मुखार इमाची मुखार आनी सगल्या आनी सगल्या विस्वासान विश्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना तुका प्रार्थना कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका हो उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज चड गरज ह्या वेळार इश्टानो आमच्या पासत आमी मागुया घडी तुज्या जिवितान जायते वायट आसा पिडा आसा असोकताय आसा प्रश्न आसात आटे बिटे आसात टेन्शन आसा स्ट्रेस आसा ह्या वेळार उक्तेपणी भाग्यवंत तांतोनी मुखार तुजें जिवीत उगोड ह्या वेळार केरीत भाशेन दुसऱ्याय आमच्या भावा भयणा पासत मागुया जायती आमची पिडेवंत भावा भयणां आसात तरेकवार पिडा जावं कोणाक कॅन्सर जाला तांकां पिकोवणी मागुया जावं कोणाचो पांय दुखता ओ बोन एनलार्ज जाला तांचे पासत मागुया जायत्या कोणाक गोडे स्लीप डिस्क जाल्ली आसा चलूंक जायना फाटीचो कोंडो दुखता जायते कोणाक गोडी दियाबेतीक लागून गोडे जायते सोंसचें पडटा फावो तें खावूंक जेवूंक मेळना जायत्यांक गोडे स्कीन एलर्जी जाल्ली आसा जायत्यांक गोडी हार्टाची पिडा जाल्ली आसा जायत्यांच्यो गोडयो दिम्योच दुखतात दोतोरान सांगला दिम्यो जोरलोल्यात असली आनी साबार दुयेंसां आसात त्या दुयेंसां पासत आमी मागुया भाग्यवंतांतून देवा लागीं मोजूत मागून सगल्यांक पिकोवणी दितलो ह्याच भावार्थान माग केरीत भाशेन ह्या वेळार मागुया फॉर ऑल द स्पेशल चिल्ड्रन गोडे जायतीं भावा भयणां तांचो कुयदाद करतात आपलो आदार तांकां फावो करतात त्यावूय भावा भयणां पासत मागुया गोडी असली स्पेशल चिल्ड्रनांक गोडी जायते फावटी आर्थीकूय आदार करतात तांचेय पासत मागुया जायतीं तरणाटीं आपल्याक नोकरी मेळूंक मागतात जायतें शिकोवप ताणें केलां पूण आजून मेरेन नोकरी मेळूंक ना जायतीं जाणां आपल्याक कॉल केन्ना येतली आपलीची विजा केन्ना मेवतली आस धरून आसात जायते फावटी शेजाऱ्या मदें वाद विवाद जाला शेजाऱ्या मदें पडोना बोगसणेचें काळीज शांतीचें मौन तांचे सगळें उक्तें कर म्हूण मागुया तुमची मागणी आल्तारा मुखार आसलेल्या बॉक्सांतूय आसात
तांचोय आमी उगडास करून आमी मागता सगल्यांक समाधान कोर, सगल्यांक कुशाल कोर, सगल्यांक बरें जिवीत फावो कोर म्हूण मागुया. हांव मागतां ती वोस्त म्हाका मेळूंक म्हाका मेलो एके मिलाग्रीची मिलाग्रीची पुर्यान गरज गरज पडली जाल्यार जाल्यार तोरूय तोरोय तुजेर तुजेर म्हजो विस्वास विस्वास उणो जावचो ना. जावचो कित्याक व्हरतलो व्हरतो नाय तूं, नाय तूं तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारांत संवसारान आसतना आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो मिलाग्री करतालोय. एबो मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सांतांतून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फोळ मेळूंक. उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाची काळीज सदांच तुज्या उपकारान रावतलें. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवंक, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडत येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसो. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं, तुमचे वेशीं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी रात चलयता ससनच्या ससनांक. आमेन. आनी भाग्यो तांतोनीची विनोनीन सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.